Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. We enroll 50 subjects in phase 1 and we check their eligibility. And based upon their eligibility, we call 11 healthy volunteers today, and all are vaccinated and they are stable now. And we will enroll other volunteers for the phase 2, and the rest will be vaccinated from Monday and Tuesday. आमकां रिस्पॉन्स एकदम बरो मेळ्ळो पयल्या दिसा पासूनच, आनी खूब व्हॉलंटियर्स आयले. आमकां डिफिकल्ट जातालें थोड्या व्हॉलंटियरांक हें करपाक, कितें मागीर यो म्हूण सांगपाक. आमी आतां आज 11 वॅक्सिनेशन फिनीश केलें. सगळ्यांचें सारकें देवाचे दयेन सगळें सारकें जालां. कोणाकूच कांय एडवर्स इफेक्ट जालो ना, कोणाकूच कांय प्रॉब्लेम जालो ना. We observed them for first 2 hours and there was no adverse reaction reported. All tolerated vaccine well and we sent them home. So we will be monitoring them every day for next 7 days. So far so now we have screened 50 subjects. So next batch we will be taking on Monday. शेनवारा एकूण 11 जाणांक रेडकर हॉस्पिटलान कोरोनाचे वाशीन दिले. वाशीन दिल्ल्या कांय जाणांकडे आमी उलयले, तांचो अणभव जाणून घेतलो. बरें दिसता की खंयच्या तरी बरे कामा खातीर एक म्हाका एक बारीचो खारीचो वांटो आसा. खूब बरें दिसता आयज. तूं पयलो वॅक्सीन घेवपी गोंयांत? हय, पयलो न्ही. आनी इंडियन कितलो लागता? 51 टोटल 51 हांव, कारण 50 जाण जाल्ले आनी 51 असो म्हणजे 51 अशें म्हाका थंय म्हणलेलें. चड करून 51. पयलो गोंयांत पूण तूं? हय, गोंयांत पयलो. ओके. आनी कशें कितें आतां कितले दिसांनी गुटना जाता तुका? आनी 14 दिसांनी आसता ट्रायल. तेजेर जेन्ना हें काडटकीर 14 दीस आनी सांबाळपाक जाय स्वता जिवाक. म्हणजे फाल्यां वॅक्सिनेशन जालें म्हणून हांवें खंय भोंवपाक जायना. जशें लोकांनी सोशल डिस्टन्सींग, मास्क वापरपाचें हें सगळें करपाकच जाय आनी हें करपाक जाय. आतां मुखार पळोवयात कशें कितें आसता तें. दोतोर मागीर म्हाका मदीं मदीं फोन करून आपयतले. सर्व्हिस तर खूप चांगली आहे. डॉक्टर वगैरे सगळे वेळेवर अटेंड करतात. सगळं टाइमली होत आहे. एन्व्हायरमेंट चांगला आहे. स्टाफ वगैरे सगळे हेल्पफुल आहे. आता तुम्ही वॅक्सिन घेतलेलं आहे, तुम्हाला काय त्रास झाला का वॅक्सिन घेतल्यानंतर? आणि वॅक्सिन घेतल्यानंतर तर असा काही त्रास होत नाहीये. एकदम स्मूथ नाही. इंजेक्शन दिलेलं सुद्धा कळत नाही. ओके, आता तुम्ही व्यवस्थित आहात? हो. ओके. दुसरो टप्पो सोमारच्यान सुरू जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.